हांग मेळले सगळ्यांकय नमस्कार. कोंकणी भाषा आणि संस्कृती प्रतिष्ठान तशीच कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे जोड पालवारी चलत असूचे ह्या कार्यक्रमांतू कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे लिट फेस्टिवल 2022 हांतू आईचे हे भाषा चलत अस कोंकणी वासरी जागतिकरण सवाल म्हणून तांतू म्हाका समन्वयकार जावन तुम्ही बसयला ताजे खातीर सुरवेक हांव कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै तशेंच आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री CA नंदगोपाल शेणे हांकां दोगांकय देव बरें करूं म्हणटा. आज सुरवेक आमगेले पॅनलिस्टांगेले वळख करून घेवया. आयचे हे भासांतू भाग घेतले विविध बोलीचे पंगडाचे आसाची श्रीमती सुमती पै हांणी मंगळूरचे महेश PU कॉलेजांतू इंग्लिश उपन्यासक जावन आसाची. शिक्षण क्षेत्रांतू 22 वर्सांचे अनुभव. हांणी इंग्लिश आनी समाजशास्त्रांतू MA केला. अप्लायड सायकॉलॉजींतू MSc फ्रीलान्स आप्त समालोचक्यांनी न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रामिंग प्रॅक्टिशनर सॉफ्ट स्किल तरबेतदार चेडवांक विद्यार्थींक शिक्षकांक आनी हावस बापसूंक तरबेत तरगती घेता आसाची. सामाजीक चटवटिकेंतू व्यस्त आसताची. हांणी GSB बोलीचे श्रीमती सुमती पै तुमकां आयचे हे भास हाका आत्मीय स्वागत करता. तशीच श्रीमती सुचेता नायक हांणी मणिपालचे KMCंतू मानव संपन्मूल विभागांतू असोसिएट मॅनेजर जावन तरबेत आनी अभिवृद्धीचे काम सांबाळताची. MBA सनद जोडला. उडपीचे कुडाल देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण महिला संघाचे कार्यदर्शी जावन 6 वर्स कार्यभार सांबाळला. तांगेल समाजाचे मस्त कार्यचटवटिका संघटन करतर आसाची श्रीमती सुचेता नायक तुमकां आयचे हे भासाक आत्मीय स्वागत करता. आनी श्रीमती गीता वागले कन्नडांतू MA सनद जोडला. शिरवा महिला मंडल संजीवनी स्त्री शक्ती स्वसहाय संघाचे एकवट शिरवा. श्री दुर्गा महिला चेंडे बळग बंटकल्लू काले हांगेल चेंडे वादन तुम्ही सगळ्यान पळयलेलें आसा. तशीच इतले संघाचे अध्यक्षा जावन आसा तांणी एम फॉर सेवा दुर्बळे आनी निर्गतीक चेडवाल छात्रालय अरसीकट्टे बंटकल्लू हाजे आडळीत ट्रस्टी जावन 14 वर्स तकून सेवा दिता आसाची. तशीच श्री नारायण गुरु शिक्षण संस्थेंतू आडळीत मंडळीचे सदस्य जावन 7 वर्स तकून सेवा हांतू हांणी एकैक हांणी बिल्लवेतर सदस्य हांणी. तशीच ग्रामपंचायत तालूक पंचायत सदस्य वाजूचे बोरोवचे उपन्यास दिवचे प्रबंध मंडन करचे हांगेलो हव्यासू श्रीमती गीता वागले हांणी राजापूर सारस्वत समाजाचे तुमकां आयचे हे विचार सतेक आत्मीय स्वागत. आनी श्रीमती फ्लोरिन रोज कोणाजे लागचे फजीरांतू जन्मलेली. सेंट एलोशियस संध्या कॉलेजांतू BA पदवी. मंगळूरू विश्वविद्यानिलया थावन समूह माध्यमा विषयक स्नातकोत्तर पदवी. मंगळूर आनी बेंगळूरांतू प्रिंट मिडियांतू काम केलेलो अनुभव. मंगळूर आकाशवाणी आनी आतां प्रस्तुत कारवार आकाशवाणींतू आरंभिक प्रसार निर्वाहकी मंगळूर आकाशवाणींतू चड वर्स तांणी प्रसार निर्वाहकी जावन मागीर कार्यक्रम निर्वाहकी तेच नेल्यारी तांणी आतां कारवार आकाशवाणी केंद्रांतू काम करता आसाची. सुमार 28 वर्सांचो अनुभव हांकां. फ्रीलान्स जर्नलिस्ट जावन डेक्कन हेराल्ड टायम्स ऑफ इंडिया आनी daiji-world.com हांतू बरयता आसाची. कॅथोलीक कोंकणी बोली हांची तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. श्रीमती गीता C किणी वासरी म्हणतना गीत मायल उडगास. 23 वर्स कॅनरा बँकांतू सेवा. कोंकणी भाषा मंडळाचे आदले अध्यक्षा.
कोंकणी सांस्कृतिक संघाचे माजी अध्यक्ष जावन आशिल्लीची, GSB महिला वृंदाचे यादले अध्यक्षा, कॅनरा गर्ल्स हायस्कूल अल्युमिनी असोसिएशनाचे कमिटी मेंबर, स्वरश्री कला वेदिके ट्रस्ट मंगळूर हाजी कमिटी मेंबर, मंगळूर आकाशवाणींतू कोंकणी आणि कन्नडांतू सुमार 50 कार्यक्रम ताणे दिलेले आसा. टीव्हींतू खाण जेवणाचे बदल सुमार 50 संदर्शन कार्यक्रम, कोंकणी आणि कन्नड सिनेमांतू अभिनय केला. कोंकणीन सुमार 4 आणि कन्नडांतू 1 रांदपा बूक बरयलेलो आसा. 25 वर्स तुकून कन्नड कोंकणी कार्यक्रम संघटन करता आसाची. सुमार कोंकणी कवी गोष्टींतू अध्यक्ष जावनूय भाग घेतला. शिवणेचे, रांदपाचे, गार्डनिंग, वाजूचे, बोरोचे, अभिनय, आयकूचे, स्टॅम्प कलेक्शन्स ह्या पुराय हांगेला हवी आसूं. विश्व कोंकणी केंद्राचे स्त्री शक्ती मिशनाचे संचालक जावन कार्य सांबाळता आसा श्रीमती गीता सिकणी. तुमकां हे आयचे भासा भासाक आत्मीय स्वागत. डॉक्टर नंदा जे पै, वृत्तीन वैद्य, आयुर्वेदिक वैद्य पद्धती आणि शस्त्रचिकित्सा तज्ञ, कारकळांतू पंचकर्म आणि आयुर्वेदिक जनरल प्रॅक्टिशनर जावन वृत्ती, कारकळचे भारतीय सेवा समितीचे संचालकी, सांदीपनी शिशु मंदिराची उपाध्यक्षा, कारकळ रोटरी क्लबाचे सदस्य, समकालीन विषयाचेर लेखन बरयता, वाचन अभिरुची, इतिहास आणि विज्ञानांतू आसक्त हानी, तंजावूर चित्रकला अभ्यास केला. मैसूरचे फामाद वन्य चित्रकलाविद श्री FM सूफी हांगेले कलागुरू तांणी हानी वाग्मी आणि कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै हांगेली धर्मपत्नी. आता बाकीच्यान लेखून आमगेले बामणाल नावी त्या सांगनी म्हणून हांगा प्रत्यक्ष तांणी यात्रा बसल्या म्हणून सांगले. ओके. डॉक्टर नंदाजे पै तुमकां आयचे हे भासा भासाक आत्मीय स्वागत. आता आमकां दिलेलो विशय आसा कोंकणी वासरी आणि जागतिकरण. ताजे सवाल म्हळ्यार आता सगळे जगत्याची एक सान हळ्ळीशी जाला. कसले एक प्रदेशान जाल्लो विचारू सगळ्यांक घड भितर कळता. कोण खंय कसं नवे नमने रांदप करताची, नाही कसं नवे नमने उपकरण आयला वासरेंतू, नाही आणि भाग्गूक कसं कोरका, सकाळ कसं खावका, रात्री कसं खावका, कसं खावच्या नज अशी सर्व सकट आमगेले वासरी भितरी व जागतिकरणाचे राक्षसू रिगून बसला. वासरी म्हूण न्हय तो बसला हॉलांत तू TV मुखांतर गी ने आमगे मोबायलांत आमकां मेळचे, आमगे फेसबूक गे, व्हॉट्सअप गे आनी खंयचे हाजे थ्रू आमगे वासरीन तूं म्हळ्यार आमगे रांदपा कुडांत तागेलें एक आधिपत्य ते जागतीक राक्षसान आधिपत्य घेतला. तशें आसतना ते आमगेले जिवनांत म्हळ्यार आमी रांदप करची शैलींत गी, वापरचे उपकरणांत गी, परिकरांत गी पुराय कशी ताजे प्रभाव जाला म्हणलेले आमी आतां पळोवया. जागतीक मट्टान तूं पुराय राष्ट्रांक, जनांक धर्म, वर्णभेद, प्रादेशीक मनोभाव सोडून जागतीक न्याय समानांतर जावन वांटप जावचेशी करचे जागतिकरणाचे एक मूल ध्येय जाल्यार हे जागतिकरणा निमित्त आमगेर मूल संस्कृती नाश जाता की म्हणलेले एक चिंतन योग्य विषय. आमगेले संस्कृती, आमगेले जेवण, आमगेले नेसण, भास हर एक बदल जाता आसा. बदलावणेचे हे विचारू हळ्ळी हळ्ळीक घरा घराक प्रवेश घेतला. सुरवेक ताणें आमगेले वासरी प्रवेश घेतिल्लो खबर हांव सांगला तुमकां. आतां कशी आमकां हाजीतून आमी एक मध्यम मार्ग सोदूं येता. TV मुखार बसल्यार आमकां नाना नमनेचे विशय मेळटात. कुरकुरीची पोळ कशी भाजूक खंयची उपकरणां आमी वापरूं येता, नातल्यार फ्रिजान दवरलेले थंड थंड वस्तू काडून घट भितर हून करूंक खंयचे ओव्हन यूज करूं येता, नातल्यार पियाव शिंदूक खंयचे उपकरण वापरूं येता. तुमी सपूर करून पियावा कोच्चल करतना हाता बोट शिंदून घेना अशी एक खंयची एक आसता तशीची दोरी ताणल्यार ते गट भितर कोचल जाता. त्या नमने ताक घंटूचे आनी कसागी ओट्टार जगत्यांत कसल पुराय नव नव संशोधन आयला म्हणल्यार आमकां घरां बसूनूच पुरा पळोवचें मेळटा.
ताजे वेल्यान घरान बसून ऑर्डर केली तक्षण आमकां घट भितर हाण दितलो असाची रांदप हे पुराय तशें आसतना हे नमुनवार गॅजेट्स आमी यूज करचे निमित्त म्हळ्यार वापरचे निमित्त आमगेलो आरोग्या वयरी कसो परिणाम जाता नाजाल्यार आमगेलो पोरणे उपकरण आमगेलो वाटपूच रगड आसा पुरो नाजाल्यार आमी बाकी कसलेंय काम करचें आशिल्लें आमगेलें रांदणी हे पुराय हाजेन कसो उपयोग आशिल्लो आतां नवीन उपकरणा निमित्त आमकां कितलें प्रयोजन जालां हाजे मध्येंतुले एक विचारू आमी कशी आमगे जिवनांत अळवडिसून घेवेत म्हणलें विचार आमकां श्रीमती सुचेता नायक हांणी सांगताची आयदन तुम्ही तुमगे वासरीन भोवन घेवन आसा पुरो नवीन उपकरण ताजे बद्दल एक मध्यम मार्ग कशी सोदून काडयत म्हणलें एक तुमी सांगात. धन्यवाद माई. माझी कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मणाची बोली आम्ही वासरी म्हटलं रांदपाच्या कुडाच्या ಬಗ್ಗೆ मी एक दोन उतरां सांगतो म्हणून सांगणं आशा करतो सा. आता आदल्या कालाचे रांदूचे कूड म्हटल्यार तुम्हाला कसलं उगडास येता आमास एक इमॅजिनेशन येवेचे कसाला म्हटल्यार एक ತೊರ್ಲಿ ಚೂಲ ಅಂತ ತೊರ್ಲಿ ಮಡ್ಕಿಯೋ ಇಡ್ಲಿಯಾಚೆ एक सांदन पक्कದಲ್ಲಿ एक रगडो ತೊರ್ಲ रगडो ಹೊಡ್ಲ रगडो तेंतू नॉर्मल एक बायकच पुरो वाटवे वयत नाही दोघा बायका आसा सवी तेंत भायर बघतल्यार आमी आमचे आदल्या कालांत पुरा रेडे म्हैश्यो गायो पुरा मस्त आसत त्याच्यावन ते कुळीद कांडवे एक ತೊರ್ಲೆ वानके कसले मुसाल म्हणतात ते घेवन वानके घेवन कांडवेचे एक रगडे मिकेत एक आयटम आसत ते मिगे रांदूचे कूड म्हटल्यार कद्दो बघतल्यार दुंकोट म्हटल्यार स्मोक मस्त दुंकोट आसता पुरा गाड्यो खालेंत आसता दावन ಒಂತೀಸ್ रोवल्यार ड्रेसस पुरा करी लागवेचे मिगे सक्कली उठून आमच्या मायस आनी पुरा एक काम रक्का पुरा काडून भायर काडवेचे ते पुरा एक पिक्चर आमच्या दोळ्यास येता एक आदले कालाचे रांदूचे कूड म्हटल्यार मिगे एक सायडान पुरा आसता कसले म्हणतात तसे शिंके म्हणतात पुरा आयदनां पुरा वयर हँग करून ठेवेचे मिगे पुरा तांब्याची पितल्याची पुरा गिंड्यो ग्लास तट्टे वाटी तसले पुरा एक पिक्चर आमच्या दोळ्यास येता कितें म्हटल्यार आमी आतां इमॅजिनेशन मात्र करूं येता आदले रांदूंचे कूड कशें उत्ते म्हणून आत्तां तुमचे रांदूंचे कुडास गेल्यार आतां युजली मॉडर्न जनरेशन कसं म्हटल्यार आतांचे रांदूंचे कूड फुल क्लीन आसता कसलो एक रक्का होऊन दे करी होऊन दे गलीज होऊन दे स्मोक होऊन दे म्हण दुंकोट काही नाही मस्त क्लीन हांव तर एक बेड घाल निजवा तिकते क्लीन तिकते परलू रांदूचे कूड आसता आमचे ते आतांचे मॉड्युलर किचन कसले म्हणतो ते आमाच पुरो सुलभ म्हटल्यार कामाच जातलें पट्टक एक स्विच घालेचे ते रांदप रेडी एक स्विच घालेचे पुरो उंड जालें एक स्विच घालेचे एक मिक्सींत आमास चटणी रेडी जाली त्याच पुरो इजी 1 ಗಂಟೆनी आमास पुरा चटणी ब्रेकफास्ट लंच पुरा करून रप्प करून कामास जावे वता बट आतांचे क्वेश्चन कसला म्हटल्यार आदले कुडांत रांदूचे कुडांत तिकती जन बायका सकाळसून सांजेसर काम करून हेल्दी उरती मस्त फिटनेस मस्त एक्सरसाइज पुरा गावत त्यांचं आतांच्या कुडांत कसं म्हटल्यार पुरा स्विच मात्र ऑन करायचे गॅस लायटर टक्क करायचे आमचे रांदप रेडी होता आतांच्या बायकांस कसं होता म्हटल्यार नो एक्सरसाइज आम्ही जिम्मास दब्बे मिगे बारीक होवे तर तसलं पुरा एक पिक्चर तुम्हास हळे किचन आणि एक ಹೊಸ किचन म्हणताना तिकते पुरा पिक्चर मातेस येता आता मेन इथे कॉन्सेप्ट कसला म्हटल्यार आमचे आरोग्य कैले किचन लायक म्हणून सांगूचे आम्ही काही आता मॉड्युलर किचन दंड म्हणून सांगूचे नाही बट तेंतू किती पुरा बॅड इफेक्ट्स आसा म्हणचे ते आम्ही मस्त कॉन्सन्ट्रेट करवे वता ती फॉर एक्झाम्पल आता हांगा पाणी दवरलें आसा बिस्लरी वॉटर बदल मत्याच्या गिंडयेंत आमी पाणी धरलें आसा तशेंच आदल्या कालाच्यान किचनांत बघतल्यार रांदूच्या कुडांत मातयेच्या मडकेंत पाणी टेस्टी थंड पाणी आमच्या आजीच्या घरा मात्र होता आतां कोणाच्या घरा म्हाका ना आमच्या घरा पुरा ना आतां आमच्या आजीच्या घरांत पुरा लायक तांब्याचे मडकी नाहीतर पितलेचे मडक्यो नाहीतर मातयेच्या मडकेंत पाणी आसत तें उदक सो आम्हाला ते टेस्टी बावीचे फ्रेश पाणी थंड पाणी पिवेगा होते आता कसं म्हटल्यार एक्वागार्ड UV प्युरिफायर नाहीतर RO वॉटर म्हणतात जन सांगतात की ते म्हटलं आम्हाला प्युअर वॉटर बावीचे पाणी गावत नाही त्याचं पुरं प्युरिफाय करू नये सवे RO UV वॉटर अंत प्युरिफायर म्हटल्यार 95% ऑफ जर्म्स पुरं किल करता आम्हाला हेल्दी पाणी गावता म्हणून सांगणं जाल्यार ते किती हेल्दी म्हणून आम्हाला होत नाही ಕೆಲವು रिसर्च म्हणता ते पाणी मस्त हेल्दी पिया म्हणून ಕೆಲವು रिसर्च म्हणता ना त्या पाणी अंत टेस्ट
टेस्ट नाही काही नाही तेंतू आमस हेल्थ बॅड इफेक्ट साईड इफेक्ट व्हायचे चान्सेस असता म्हण सांगणं सो आज मस्त खुशी कसं म्हटलं बिस्लरी वाटलाच्या बदलाच आम्ही मातयेचे गिंडी ಅಂತ पाणी दवरंचे ते एक सಣ್ಣ सಣ್ಣ एक्झाम्पल सಣ್ಣ सಣ್ಣ चेंजेस आम्ही कद्वा आमच्या घरांत हाडतोय तद्वा खंडित आमस आमचे मॉड्युलर किचन देखील आमस एक हेल्दी किचन आमस ओवेचे किचन म्हणून सांगून चेंज करवात आदल्या कालांत कसाला वयता म्हटल्यार नाकडा घालून मडकी ಅಂತ पुरा आम्ही शिजवित होतो इडली अपर मस्त मस्त शिजवित होतो आता आमस त्याच्या अगत्य नाही आता आम्ही स्टील स्टेनलेस स्टील पात्र नाहीतर नॉन स्टिक तवा म्हणून सांगून येता नाहीतर कुकर म्हटल्यार आता कुकर नाहीतर आमस जीवनात ना कसाला म्हटल्यार किचनात कसाला करवे तर आमस कुकर हवे ऍक्च्युली शीत करतो ना आम्ही शीत करताना आधी कैला शीत सुरई शीत होंदे उकडं शीत होंदे शीतांतलं पाणी आम्ही येलोन काढका ते एक्स्ट्रा स्टार्च पुरा दायसवे आता आम्ही कुकरांत पाणी पुरा हिंगून घेता त्याच्यानं ते वन ऑफ द रिझन फॉर ओबेसिटी म्हणून सांगवत कित्याक म्हटल्यार ते पाणी आम्ही शीताचे पाणी येलिनत्ताना जेवेचे ते ॲक्च्युली लायक नाही हेल्थस इफेक्ट होता त्याच्याहून वन ऑफ द आम्हाला मोठे व्हायचे एक चान्स तेंतू गावता ಮಿಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ म्हणतो आधी पुरा मातयेची कापरी होतीला एक बाकरी परमळ तोटासर बाकरीचे परमळ येत जाल्यार आता ती कापरी येऊ नाही मातयेची मडकी येऊ नाही आता आम्ही नॉन स्टिक तवा यूज करतो आमच ಈಸಿ त्याल घालुवे म्हण नाही मस्त बंगेवे नाही करा करा वैत नाही दोसे पट्ट येतात दोसे पूर करेक्ट बट ते टेफ्लॉन हे असतं मेटेरियल ते आम्ही ते एक टेम्परेचरची चढ 260 डिग्री सेल्सियस बरस चढ जात कुठले तेंतू एक विषाण इला येता ते खंडित आमच्या आरोग्यास लायक नाही मिगे ओव्हन यूज करतो आम्ही गॅस जाल्यापर्यंत ओव्हन यूज करतो ओव्हनांत काय तवता म्हटल्यार आमस इजी करवे इजी एक बटन पुरा होऊन होता बट ओव्हन करताना त्यांचे कंडिशन कसं म्हटल्यार त्याच्या भितर मायक्रोवेव्स म्हणून सांगून एक एमिट वयत असता ते आमच्या हेल्थच लायक नाही ते फूड कितले होऊन होता तितकेच आमच्या अंगाचे टिश्यू देखील होऊन वयत जाता इन केस एक्सपोज जाल्यार आतांच्या ओव्हनांत काय तर म्हटल्यार ते इन्स्ट्रक्शन्स असता फुल सील करून ओव्हन करवे म्हणून सांगून बट आमच्या ओव्हनांत काय तर वता म्हटल्यार लीक वयतच असता कैले मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी ते तिकते 100% सील करून देत नाही ते काही लिकेज होता तेही आम्ही एक्सपोज होतो आमच्या अंगास ते मायक्रोवेव्स येता आमचे हेल्थ इफेक्ट होता त्याच्या निमित्त कोण ते रांदप करीत रावली सध्या त्याच इफेक्ट होता आम्ही तेंतू ऊन करून द्यावेचे आमच्या धाकट्यांस आमच्या नेकरांस आमच्या फॅमिलीस पुरांसो आम्ही रिस्कांत घालवेचे मिगे आमचे ग्राइंडर आता रगडो नाही ग्राइंडर मिक्सी ओके आमचं काम ಈಸಿ होता पूरा ಈಸಿ होता बट ते रगड्यांत वाटवेचे टेस्ट खंडित ग्राइंडर ಅಂತ ಒಂದೇ ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದೇ येतच नाही मिक्सी ಅಂತ येत नाही फ्रीज देखील तसंत मॉडर्न टेक्नॉलॉजी हायफाय टेक्नॉलॉजी मस्त रिसर्च केलेन सा आतांचे फ्रीज ओके इको फ्रेंडली सेफ म्हणून सांगवत बट मिडल ड्युरिंग 90s ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಪೂರ तेंतू देखील तसंत एक विषा अनिला म्हणून सांगवचे एक एमिट वयत असता ते आमच्या किचन हेल्थ नाही कित्याक म्हटल्यार आमी बायका मस्त वेळ आमी किचना भितरूच तसवेचे किचना भितर ते आनीक आतां आयले इंडक्शन कुकटॉपचे एद्रस आमी मस्त वेळ रावल्यार ते तसंत ते एक टेम्परेचर बरस चढ जातो तो तेंसून विषाणीला येवेचे सो आम्ही कसले केलं असं म्हटल्यार आमचे अज्ञान आहे इग्नोरन्स आहे केअरलेसनेस आहे नाही अजागृते कथई म्हणून गोत नाही आम्ही पूरा तसले रिस्क असतं म्हणून गोतच नो आमस इझी वयसवे काम ते मिक्सी ग्राइंडर ओव्हन फ्रीज तसलत पुरा आयला सा अद्दीला कालाच्या पुरा आम्ही आता इथे सकाळ एक म्युझियम असतात ते जाऊन बघून वेगिंटी म्हटलं कसं पेलाव म्हटलं कसं आम्ही अवलक्की कुटवेचे एक असतात आम्ही पुरा बघतलत नाही दोळ्यांत त्या अद्दीला कालांत आजीच्या निगारा पुरा होते अवलक्की कुटवेचे पाव करवेचे पुरा आता आमस रेडीमेड पाव बट त्या पुरा एक म्हण मस्त एक अनुभव देते एक लायक एक्सपिरियन्स गावत बायकांस एक एक्सरसाइज गावत एक खुशी एन्जॉय करून काम करवेचे बरे गावत आता आमच्या 1 आवर किचन 1 आवर भितर आम्ही पुरा करतो आमस एकल्या कामाच्या बायको येता क्लीन करवे झालं आमच्या किचन तसं बट मी या विचारांत कसाला सांगवायचं म्हटल्यार आमच्या किचन आमच्या कंट्रोलांत असवेचे माझे किचन मी डिसाईड करवेचे सो कसले एक इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट आयटम घेवे तर त्याच्या बघे एक चूर रिसर्च करून कैले हेल्थस चिक्कोडू कैले हेल्थस चिक्कोड नाही म्हणून डिसाईड करून ते घेवे म्हणून सांगून सो इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स आमचे काम इझी करता आमस पूर सुलभ होता बट हेल्थ इफेक्ट्स कसले आसा म्हणून खंडित आम्ही सगळ्यांनी बघूया आणि प्लास्टिक डब्बा यूज करचे ओव्हन भितर प्लास्टिक आयटम अंत ऊन करवेचे मिगे हॉटलांसून आम्ही पार्सल हाडतो प्लास्टिक डब्बा भितर बिसी बिसी आयटम घालून देतात आमस ते हुनून आयटम प्लास्टिकांत घालता कुडले तेंतू एक केमिकल रिलीज होता ते ॲक्च्युली आमच्या हेल्थस मस्त दंड मस्त वाईट तसं होऊन आम्ही कैले हे आसा तांब्याची आयदनां होऊन देतं पितलेची आयदनां होऊन देतं नाहीतर स्टीलाची आयदनां होऊन देतं ते आम्ही यूज केल्यार सेफ म्हणून सांगचे एक माझे अभिप्राय ओके
आता सुचेता तुम्ही पुरा सांगले जाल्यार तुमगे वासरीन ते पुरा आसा न्ही पूर सगळे आसा माय आमकां कंट्रोल ना आमकां 1 घंट्यांनी रांदप जाऊ का होय म्हाका तशी हांव रगड सकल बैसून वाटूच पर्यंत मिगेल 2 पाया घंटी समय आशिल्ली तो रगड हांव चेंज करून केन्ना मिक्सी आनी ग्रायंडर हांव हे आशिल्ली शिफ्ट जाली तदन पाया घंटी दुखी सूर जाली म्हळ्यार रब्ब न्हू गंटगटले काम करचें मागीर दोनी पाया घंटे रिप्लेस जाला म्हळ्यार विशय तो दुसरो आतां तें आसो तुमी आतां आमगेलो आधुनीक गॅजेट्स हाजे निमित्त कसो दुश्परिणाम हे प्रमाणे ते पुरा आमगे फ्लोरीन बायक गुत आसा जाल्यार उद्योगस्त महिला जावन ते आत्ताच आमगेली ही आधुनीक वासरी कोंकणी वासरी की कोणाली वासरी असो ती आधुनिक वासरी उद्योगस्त स्त्रीक एक वर वे बून वे तुम्ही कसं चिंताचे आणि कामा वतले ना एक गोळा बामणाचेरी पुरा सोन वच्चेशी ती वासरी तांक एक वर गी कशी म्हणून सगळ्यांक बरी सांज मागता लुक्स कॅन बी डिसेप्टिव्ह म्हणटात न्ही म्हाका पळयल्यार बरा ही काले रांदपा कुडांत काम करता गे रांदता गे वा रातीच्या रांदपा विशयान कितें उलयता म्हणलें एक तुमकां चिंता बसल्यार ते भोवशा यू हॅव टू कीप इट असायड कित्याक म्हळ्यार आधुनिकता आनी संप्रदायक वा आमची परंपरा कितें आसा आमच्या मलगड्यांत कितें आयिल्लें हे ह्या दोनांय मदें एक समतोलन बांदून हाडला म्हणली खुशी म्हाका आसा देखून हांव खंडीत जावन आज म्हाका दिल्ल्या विशयाचेर उलोवंक हांव न्याय करूंक शकता म्हणलें म्हाका बघा आसा देखून आतां जागतीकरण कितें म्हण सांगून शकुंतलान मायनी दोळे सांगलें तशें जाल्यार ताचे विशीं हांवें चड उलयचें म्हण गरज ना तर हांगा आधुनीक स्त्री वा एकामाग वेगळी स्त्री म्हणटना सरतवा आमी चिंतचें दफ्तरांनी काम करचे स्त्रियो मात म्हणून तर घडीत नाही म्हळ्यार हांगा 2 तराच्यो स्त्रियो आमी पळयत म्हळ्यार शहरांत वा दफ्तरां काम करच्यो वा आमच्या ग्रामीण प्रदेशांनी म्हळ्यार पयल्यान हांव ती काम करनासलें पूण आतां ग्रामीण प्रदेशांत जावं दी नरेगा योजनेंतले कामाक वेतात वा घर कामाक वेतात वा फॅक्ट्रीक कामाक वेतात तशें तर आतां ह्या 2 तळार उलोवंक म्हळ्यार आमी आतां तिणें विचार हें वर्गी म्हण सांगून खंडीत जावन हांगा म्हाका दिसता ह्या विशयार उलयतना आमी ताचे सकारात्मक आनी नकारात्मक हे दोनी विशय उलय जाय म्हण बगता एक आतां दफ्तराक वेची स्त्री म्हणटना तरी पुढे आमी चिंतचें म्हाका दिसता आमी आमचे वयर दोडतें काम वोण घेतलां म्हण दिसता न्ही गे किचनांत काम करचें आनी ताच्या उपरांत कामाक वचूं जाय आतां तुमी चिंतूंक पुरो किचनांत तुमकां रांदपा कुडांत हेर कुमक करतात म्हूण पूण आतां कालार भोवशें बदललां म्हण दिसता पूण आमी इल्ल्या पयलेच्या थोड्या शेतमानाक घेता न्ही गे आमी तिके म्हातारे म्हण सांगिता ते म्हातारे म्हळ्यार आय एम नॉट टॉकिंग इन द थियोरिटिकल सेन्स तिके पयले त्या वेळार पुरा चड सवलतो उपरांत नातली तशें आसतना आज एक वर्गी म्हूण सांगतना खंडीत एक वरदान म्हण हांव खंडीत सांगता कित्याक आज एक स्त्री हांगा मंगळुरांत आशिल्ली वा हेर खंयच्याय भारताच्या विविध कोण्यांनी आशिल्ल्या संवसाराच्या खंयच्याय एका मुल्याक वचून काम करूंक ती शकता कित्याक तिका शिकप आसा तिचे लागीं आनी ह्या शिकप आशिल्ल्या वरवीं आनी असली एक सवलत आशिल्ल्या वरवीं तिका आर्थीक स्वावलंबन तिका लाभलां कोणाय लागीं आपणाक एक 10 रुपये जाय जाल्यार वा तिच्या बामणा लागीं इसाचें व्हडलें न्ही तो दिता वा खंडीत पूण आपणाक एक जाय म्हणलें आपणे खंडीत जोडलां म्हणलें एक तिका खुशी आज खंडीत आसा आर्थीक स्वावलंबन आसा आनी सबार स्त्रियांक ह्या म्हळ्यार तांकां असं खंय वचून विविध फॅक्टरीनी वचून वा विविध ऑफिसाक वचून काम करूंक जाल्ल्यान आर्थीक रितीन तांकां ते स्वावलंबन आशिल्ल्यान तांचे शिकपी तांकां मुंदरूंक जालां हांवें आयल्या बार वाचलें विप्रुत आशिल्ले आनी ब्रिटानिया एका कंपनींत आतां सादारण 34% वर्कींग विमेन आसात गे आनी 2024 2026 इसव्या भितर ते 50% थिंग करूंक आशितात तशें म्हणटना आनी स्त्रियांचो म्हळ्यार दफ्तराक वेच्या वा कामाक वेच्या स्त्रियांचो संख्यो खंडीत वाडटा आज आमी पळयलां म्हळ्यार खंयच्याय एका घरांत म्हळ्यार दादलो मात्र काम करतना कडल्यान तें जीवन तितलें सिलिसायन वचूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आज इन्फ्लेशन वा कितें म्हणटा ताका आमी म्हारगाय इतली वाडल्या की आनी भुरग्यांचें शिकप इतलें कितें म्हळ्यार म्हारगाय जाल्या गे एकल्या वा दादल्याच्या खाली मिनतेन मात्र वा काम केल्यान मात्र ताणें जोडलेल्या जोडीन मात्र आज भुरग्यांक बरें शिकप दिवंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी भुरग्यांक बरें शिकप सांगता आधुनीक कितें गॅजेट्स जावंक आसा ती वेवस्था कितें करूंक आसा आनी आज एका सिटीक दुसऱ्यांच्या भुरग्यां वांगडा आमी तुलन करतना तो इंजिनियर जालो तो डाक्टर जालो अशें म्हणटना आमच्या भुरग्यांक आमी तश्योच सवलती दिवंक जाय तशें जाल्यार आज स्त्री कामाक लागिल्ल्यान ती कितें म्हणटात जीवनाची रोजां तिके सुलाबायन सिलिसायन वचूंक साद जायना खंडीत जाला हें न्ही गे
ते म्हाका बघता भोवशे हांगा आशिल्ल्यो स्त्रियो कामाक वयच्यो स्त्रियो खंडीत हाका ह्या विशयाचेर ओपता म्हूण सांगतात कित्याक म्हळ्यार एक जोड ती कितें म्हणटा खाली जिवनाची एक जस्ट टू लीड अ लॉंग लायफ तुका आनीक जोड आशिल्ल्यान आमकां कितें जाय सवलतो जाय आधुनीक किचन मॉड्युलर किचन कितें सांगलें वा किचनात कितें जाय ते वस्तू मागीर भुरग्यांक जाय ते म्हळ्यार उंचलें शिकप आज उंचलें शिकप म्हण सांगलें इट इज बिकम एज्युकेशन इज बिकम अन इंडस्ट्री न्हय उद्यम जालो तशें आसता म्हणटा आमच्या भुरग्यांक आमी शिकप दिवचें जाल्यार स्त्रियांनी काम करी जाय पडलां तशें जाल्ल्यान कामाक वेच्या स्त्रियांक आज हे पुरो म्हळ्यार आधुनीक गॅजेट्स कितें आसा हांगा एक मध्ये म्हाका हे आसा गोंधळ आसा आधुनिकता आनी जागतीकरण हाच्या मध्ये खंयचें आमी खंय एक ताका एक खडवण घालयत गे म्हण सांगून बिकॉज आधुनिकता आनी जागतीकरण बिकॉज आधुनिकता म्हणटाना मॉडर्न गॅजेट्स येतात सो जागतीकरण तसोच एक वांटो जाल्ल्यान थंय आमी तिके आमकां हें करूंक कश्ट तशें जाल्यार कितें जालां आज कामाक वयच्या स्त्रियेक एक मिक्सी आसल्यार एक कितें कितें म्हणटा पळय तें सूत घालून ओडचें एक पियावसींचें एक आयदन आसल्यार वा ओवन आसल्यार हें पुरो काम म्हळ्यार आळ्यान वाडटना तिणें खंडीत दुसरें काम करेत आमी आतां पयलें बरें ओके आमी आमचे संप्रदाय वरीचे सांगत आसा आमी काम करी जाय म्हळ्यार तूं एक घंटो आज आळ्यान वाटून बसून तुका तें करून ऑफिसाक वचूंक खंडीत साथ दिना देखून हांवें म्हणचें आज कितें जालां स्त्रियांक हे सुलभ जालां ऑफिसाक येच्या पयलीं पुरा रांदप करून वचूंक साथ जालां पूण एखाद्या वेळार रांदप करूंक न्हय जाल्यार कितें जालां आमी सांगल्यार आज भुरग्यांक कितें खाण जाय दनपारां तिका बेगीन येवंक जायना वर भुरगीं दनपारां येतात घोव दनपारां येता तशें जाल्ल्यान तुवें चड खंत कर जाय गरज ना कित्याक म्हळ्यार स्विगी आसा आनी झोमॅटो आसा नगे आज ऑफिसान तुवें आज बुती बांदून वरिना म्हण सांगलें ह्या विशयान तुवें बोर्ड उन कर जाय म्हणा मांड उन कर जाय म्हणना कित्याक म्हण सांगल्यार एक फोन केला जाल्यार तुज्या पांया मुखार तुज्या जेवण येता तशें पयलें पुरो म्हाका कळीत आसा जेवण व्हरूं ना जाल्यार बुकेन तसो जाल्लें आमी कित्याक म्हळ्यार आमचें तले आकाशवाणींत आमी काम करतना ते एक लागीं एक खाली एक सान एक गुडा अंगड मात आसले तशें जाल्यार सकाळीं येयल्यार मागीर सांजे येता म्हणसर उपाशी पूण आज तशें न्हय आज कितें जालां तुवें पयशे आसल्यार जालें पूण 300 रुपये एका जेवणाक वा 500 रुपये एका जेवणाक आज आवडटले आमी तें चिंतना म्हळ्यार हडलेंत 500 रुपयांत एका कुटुंबाचें एका हप्त्याक सर हें जीवन सर येत म्हण सांगून ती लेखा विंगड तशें जाल्यार आज आमी म्हणचें कितेंय जालां अशें एक सवलती आसा आमकां स्त्रियांक काम करूंक सुलभ जालां आमी दफ्तरांत काम करतना घरची चड आमी फिकीर करची म्हण गरज ना कित्याक सांगल्यार भुरगें दनपारां आयलें तुका कितें खाण जाय म्हणटना आमी फ्रिजांत हाडून दवरलें आसता कित्याक म्हळ्यार आज जागतीकरण 1990 इस्पेन उपरांत कितें ताचें वारें हांगा वाडलें भारतांत ताचें वाडलें म्हळ्यार सरी एक शहरान आमी पळयता कित्याक ताच्या उपरांत सुपर मार्केट्स आयलो सुपर मार्केट आयल्या उपरांत कितें जालें आमी ट्रॉली घेवन पयलीं आमी म्हणटाले अमेरिकान तशें आसा आमकां हांगा हे जालें म्हणून चिंतले आतां ताचे परंत भारतांत आयले ट्रॉली घेवन आमकां कितें जाय कितें नाका तेंय आमी सांगता घेतलें एकाक 50% एक ऑफ मेळटना आनी एक घेतलें आमी आमकां तें जाय ना तें आमी चिंतूना तशें जाल्यार तें पुरो फ्रिजांत आयलें आनी गरज पडटा नाका जाल्यार म्हणटा हें आमच्या हर एक खाना जेवणांत आयलें आज कितें म्हण सांगल्यार एक म्हणटात ल्हान भुरग्यांक कितें तांच्या टेस्ट आसा पळय ती 2 ते 4 वर्सां म्हणसर भितर रावता गे विदीन 4 years द टेस्ट इज फॉर्मड देखून भोवशा सुमार जर आज दादले तुमी सांगूंक पुरो म्हजी आवय बरी रांदतली म्हण सांगून बायल तशी रांदिना म्हण सांगून ते बायलेचे रांदपाचें प्रॉब्लेम न्हय कित्याक तुमचे टेस्ट बड्स फॉर्म जाल्ले त्या वेळार तुमी ल्हान आसतना तुमच्या आवयन कितें तुमकां रांदप करून दिल्लें तें देखून तुमच्या बायलांक तुमी हें केलें ती बरी रांदिना म्हण जाल्यार ती सूख ओके सब्जेक्ट आता फ्लोरीन बाय आता या आधुनिक गॅजेट्स आमकां तुका वासरीन ते वर की तो शाप की काले म्हूण सांग नाही वर जाला ना म्हणना पूण ताचे शाप ताचे कितें म्हणटात पळय हे आमी बॅलन्स केल्यार आमकां तें बरें जाता पूण कांग जालां आमी सांगलां आमी बॅलन्स न्ही आमी खाली आधुनिकता मात करूंक गेल्या आज कितें म्हणजे एक सकयल बसून एक नाल्ल कांचे ना नाल्ल जाय जाल्यार आमी सुपर मार्केट हाडटा ना जाल्यार कितें सांगल्यार तुका एक लसूण असो पेस्ट जाय जाल्यार तुवें बसून सकयल बसून हें करना तुका मोलाक मेळटा नाल्लाचो रोस काडून जाय जाल्यार तुवें नाल्ल हें करन पडटा हें करन करचें म्हणना भायर तर मेळटा तशें जाल्ल्यान एका लेखान वर पूण एका लेखान आमी ताचे मदें एक आमी समतोलन हाडची गरज आसा म्हण दिसता म्हाका कित्याक म्हण सांगल्यार आज आमच्या भुरग्यांक आमी कितें खाण दिता ताचे वयर तांची भलायकी आसता आमची भलायकी हाचेर बंदून आसता कित्याक म्हळ्यार खरेंच म्हाका दिसता हाळे गंडना पादवे घाती हांगा आमी आय एम नॉट डिमिनींग द लेडीज पूण लास्टाक आमी येवचें म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आमची परंपरा म्हळ्यार आमी कितें आदी तावन खावन आयले आज सुमार जाण हांवें थोड्या प्रायस तांगडे विचारल्यार ना म्हाका इल्ली प्याज आनी इल्लेशें रांदवय आसल्यार पावता म्हण सांगून भोवशे आमी तेंच आमी फाटी येता
म्हण दिसता हय. तशें जाल्लें ना एक वरदान पूण हांवें म्हणचें हाचो शाप हाचे कितें नकारात्मक आनी कितें चड आसा देखून आमी एक बॅलन्स रितीर वेचे गरज आसा म्हण दिसता म्हाका ओके ओके देव बरें करूं फ्लोरीन बाय आतां तुमी झोमॅटो स्विगी कसं तें म्हाका सांगूंक येना तोंडाक त्या पुराय तांतो आमी ऑर्डर केलें तशें घरा येता म्हणून म्हणलें आमची भुरगीं ताका समज हांव तयार जाल्या तांकां आतां आमगेले इडली पोळो खोट्ट ताता जायना काय आतां चेडवांक आयकलें हांवें तुमी आमकां परत त्या कोण घालतले ना आशिल्ले आमी परत फोवा चटणी रोला मात ओड जाले कडेन रे आतां चेडवा आतां खंयचेय जायना तांकां हेचे आमकां तोंड मोगचें ना त्या सांगूक काले पळय कसं तें आतांचे पिझ्झा आनी बर्गर आनी काले काले गे मगे सून मगे ना ते कोरून दिता त्या पुराय त्या पुराय खेळ्ळे रे ते पुराय ऑर्डर केल्या घरा येता जाल्यार रे तांतू कसकसाले वस्तू वापरताची आनी ताजेन आमचे दैहिक असो मानसीक कसो प्रभाव ते पुरो खेळ्ळे निमित्त आतां चेडूं एकदम मिगे म्हणके थोर जाता म्हाका अशें आंगा येयले 50 उपरांत सुरवे हांव इतली थोरी ना आशिल्ली मागीर कसो म्हणगोत ना पयस राबून रांदप कोण गिकाले म्हणगोत ना कोरोना वेळार चान जालेली नाही हांव 50 नंतर अशीच जाल्यार आतां चेडूं तांणी बराबरी थोर बशें अशी पुरो ऑर्डर करून खावन की आनी तांकां आमगेलें तितलें समाधान ना कोप पुरो चड तशी आमी हे चेडवान खावचे आत्ता टायपाचे हे आहार कसले आसा ताजे परिणाम गी कसले म्हण आमकां सुमती पळयन आमकां सांग लायक प्रश्न निमगेले तुमी आत्ताचे जागतीकरण नागरीकरण औद्योगिकरण हाजे निमित्त आमगेले आहार सरपळी फूड चेन म्हण कसलो आसा तांतूं मस्त व्यत्यास आयेल आसा कोणाकय पुरसत ना म्हणून बायल दोग जणे कामा वतात ती आनी म्हणलें म्हणके स्विगी ऑर्डर झोमॅटो ऑर्डर सुलभ दिसता दुड्ड कशी आसता आमगे लागीं ताजे निमित्त एक उडगास दवरून घेवका कसं म्हळ्यार आमगेले दैहिक आरोग्य मात्र न्ही आमगेले मानसीक आरोग्या वयरी मस्त परिणाम जाता आमगेले मालगड्यान सांगिल्लें आसा आहार शुद्धी आसल्यार मन शुद्धी म्हूण सांगून हांतू 4 विशय आसा फस्टाचे आहाराचे मूल खंयचे म्हूण सांगून आहार खंय केलेले आनी कोण केलेले आमी प्रति दिवस हॉटेलाचे के भायचे खाण अभ्यास करून काय नासल्यार कशें जाता म्हळ्यार आमकां तें कोण केल्लें म्हूण आमकां गोत आसना तो काय मोगान कोरून आसना तागेले मनान तूं कसले कोप आसता की द्वेश भावना आसता की ते आमगेले मना वयर खंडीत परिणाम जाता एक उदाहरण सांगचें जाल्यार भीष्माचार्य शरशय्यार आसतना द्रौपदी ताका एक प्रश्न दिमगेता तूं म्हगेलें वस्त्रापहरण जातना कसलो न्हू आशिल्लो म्हणून तेदन भीष्म सांगता तेदन हांव केल्लें दुर्योधनालें शीत तस जावन म्हगेलें एक बुद्धी भ्रमण जाला म्हणके जाल्लें आनी म्हाका एक नमने असहायक परिस्थिती आशिल्लें जाल्यार आतां अर्जुन अल्बाणा निमित्त हांव शुद्ध जाल्लो म्हणून तस जावन आहार आमगेले मानसीक आरोग्या वयरी कितले परिणाम जाता म्हूण सांगून आमी हाजेन अर्थ करून घेवं येता आनी एक दोनी पॉयंट कसो म्हळ्यार आहाराचे क्वॉन्टिटी कितली खातात आमी म्हूण सांगून आहारांतू हित जावन मित जावन खावचे अभ्यास आमी वाडोवन घेवका मालगड्यान एक सांगिल्लें आसा एक पटी केल्लो योगी 2 पटी केल्लो भोगी 3 पटी केल्लो रोगी 4 पटी हांव सांगच्या वचना तुमी अर्थ करून घेवं येता तशें जावन आमी ह्या विशयी चिकेची हित जावन आतां आमी फॉर एग्जाम्पल आमी एक नॉर्थ इंडियन रेस्टॉरंटा वता म्हणलें क्या दुड्ड दिता ती मस्त ऑर्डर करता ती गम्मत कोण खाताना कसले उडगास आसना वेस्ट जावच्या नज दुड्ड दिला म्हणून पोटभर खातात ती हिडदूस आमगेली मनस्थिती कशी आसता सकाळी उठोवचें नाका दिसता मूड आसना एक नमने आलस्य आनी म्हणटा यो म्हगेले मात्ते वर्क जायना म्हणून सांगता ती ह्या मात्ते वर्क जायना कसो लाका म्हळ्यार आमगेल्या पोटा भितर आशिल्ल्या आहारा निमित्त तस जेवन ह्या विशय वरकेन आमी आलोचन करता आनी तिनूय पॉयंट क्वॉलिटी ताजी गुण कसला म्हणून सात्वीक आहार केल्यार सात्वीक गुण आसता आमगेले मालगडान खावचे आहार हात लागे आशिल्ले पुरा सोप्प आसच्या पुरो तरकार आसच्या पुरो फ्रुट्सान घरकडची रांदप मायन सांगला म्हणके इडली पोळो आंबट दाळीतोय असल पुरा जेवण खाण आमी करता आशिल्लीं ती तस जावन तांगेले आरोग्य लायक आसतशिल्ले तांगेले ಒತ್ತಡ रहित जीवन वतून सांगता ಒತ್ತಡ रहित जीवन तांगेले आशिल्लें जाल्यार आत्ताच कसले म्हगेल्या कावन्सिलिंगा येवचे पेरंट्स सांगता ती म्हगेले चेडूं एक चालुकी चिल्लिकी केदन पडलेल्यार मूड आसना उरलेले कुडले कोप येता रुमा भितर बागेल घालून बसता आनी स्ट्रेस म्हणटा टेन्शन म्हणटा कोणाले वट्ट मिंगल जावचें इश्ट पावना इतलें कारण कसलें म्हणून हातूंत एक प्रमुख कारण आमगेले खावचे आहार
मागीर हांवें सांगलां म्हणजे जंक फूड म्हण सांगल्यार तातूंत एडिटिव्स आसता. एडिटिव्स म्हण सांगल्यार आमी खाल्ले तितले पटी खावया म्हणून अपास एक एडिक्शनशी जंक फुडा वरी. राजसिक आहार म्हणटा ती फॉर एग्जाम्पल या लेज आसच्या पुरो, कुरकुरे आसच्या पुरो, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, समोसा, पफ्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक हे पुरो कसं जत म्हण सांगल्यार आमकां जिब्बे रुची जाता जाल्यार आमकां आरोग्याक तांचे निमित्त मस्त हानी आसता. ते आमी अर्थ कोण घेवका आत्ता चेरडू त्याची एक फुड्डाक एडिक्ट जालेले निमित्त तांगेले हें पुरो मनस्थिती एक ಏರುಪೇರು म्हणपळ्या त्या येतस. इवन प्रकृती आमी केदनय खावच्याक नज म्हूण हांव सांगतना जाल्यार अप्रूप एक पटी खंडीत ओके जाल्यार आमगेले नित्या फूड कसं आसा घरा केलेले त्याच आमगेले पोट्टाच्या हांगा. आनी नेक्स्ट लेवल कसं जालें हे तामसीक आहार हा अवॉइड केलेले तितले आमकां मस्तूच्या हांगा मद्य आसच्या पुरो, मांस आसच्या पुरो, एक फास्ट फूड आसच्या पुरो, तिखशे मिरशे गोडशे आशिल्ले जिब्बे भारी रुची जाता जाल्यार हाजे निमित्त आमगेले एक व्यक्तित्वा वयर कितले परिणाम जाता म्हण सांगल्यार एक नकारात्मक गुण कोप आसच्या पुरो, द्वेष आसच्या पुरो, एक मत्सर आसच्या पुरो, डिप्रेशन, आतां सुइसायडल टेंडन्सीज आतां कालार पुरो चड येता. सो हें पुरा चड जाता तस जेवण असल फूड आमी अवॉइड केलेले तितले आमगेले आहारा बगे आमी गमन दिलेले तितले मस्तूच्या हांगा. देव बरें करूं म्हणटा आनी काय आसा गे तुमगेले म्हणल्यार म्हाका थंय राबून तो बोट दाखयता आनी जस्ट एक पॉयंट मागीर जालें लास्ट चारीच्या. आनी कसं म्हूण सांगल्यार आमी खावची विधान आमी कशी खाता ती चमकून खावच्या, टीव्ही पळोवन खावच्या, राबून खावच्या तशें खावच्या नज आमी पुरा वटू बैसून घरकड्या मोगान आम्मान पळय प्रितीन रांदप केलेले मोगान वाडटाना पुरा जाणान ಒಟ್ಟು ಬೈಸೂನ್ ಖತ್ತಾನ ताजे आनंद विंगड अम्मा आज रांदप भारी रुच जाला एके हाका कसकसा घाला तुवें म्हूण सांगून अम्माला निमगिताना तिगेल तोंडार आसचे ते खुशी त्या पळोवन आनंद पावया आमी आनी पुरा जाणान वांटून खाताना आमी पुरा जन एक ಒಗ್ಗಟ್ಟು आसच्या एक प्रीती विश्वासू आमगेल बांधव्य चोडच्याक एक हे सहकार्य जाता म्हूण सांगून हांव म्हगेले उतर मुगशीत. धन्यवाद तुमकां सुमती पै तुम्ही मस्त विचार सांगलो तो परत आपते राबून दोन तीन इम्पॉर्टंट विषय नाही भाई आणि मग 3 जणां कैद करू सांगता तो म्हाका नेपास वय वय तो जालो म्हणटा आनी 3 जण गळ्या का बोट धरता ओके. आता गीता वागले तांणी आतां पुराय सांगलें आमगेले जंक फुडान तूं मस्त टिंड फूड येता केदन गी पुरा पॅक केलेले टीन तांतूल कंटेंट्स आमी वाजिनाची तांत कसं घाला तांतूळ कितले शुगर घाला नातले कसं अजिनोमोटो की नाही कसं ते आमकां जिवानाक नातील कितले पुरा विशय तांत घाला म्हळ्यार पुराय आमी पळयनाशी आमी हें करता जाल्यार आमगेले प्राचीन एक दास्तान पद्दत आशिल्ली. आतां मिठाक आमी साल घालची गी आंब घालची गी असल पुरो आमगेले दास्तान पद्दती लोणचे भरणींत घालतालेची असल पुरो आतां पुरा काही प्लास्टीक खंयचे जाल्यार प्लास्टीक डब्यांक घाल्या फ्रिजान दवरले खंय तूं दवरले ओटो फ्रीज आमकां प्लास्टीक शिवाय दुसरें वाटना ना जाला. तुम्ही आमगेले प्राचीन दास्तान पद्दती कशी आशिल्ली आधुनीक कशी आसा वग्गी जाव तितले सान कोण सांग्या. अगेन्सो नमस्कार. आमचे रांदपाच्या विषय बोलतना आम्ही आदी फुडें तांदूळ घेता. आमचे वडिलांनी तांदूळ मुडो बांदून भारी कश्टांनी ते गवताचे दोरी करून त्यास आम्ही आमच्या भाशेनी एंट म्हणून सांगत होतो त्या गवताचे एंट करून त्यांत मुड्यांत चोकोड तांदूळ त्या घरीच सुचेतांनी सांगसारखे वायन्यांत मुसलांनी काढलेले तांदूळ भरून ते रांदपाच्या झुंकट जावचे कडे ओर माळेर थोयत होते ते 1 वर्ष झाले तर त्यांत एक कीड होंदे एक गुग्गूर होंदे होईत नाही ते तसले एक संदर्भ कित्या म्हणताना मी एक कृषिक कुटुंबात उभं दिलं त्यामुळे त्यांनी माले बगल्लेवो आठो असा तसले एक दीस होते. आत्ता त्या झुंकटो नाही त्यांनी सांगासारखे आधी चूल होती आत्ता चूल हो नाही त्या झुंकटो नाही माळा हो नाही पुरा टायरीसाच्या घारावून रांदप्यांत माळा हो नाही तसले एक परिस्थिती आयलसा. आत्ता कसाला असला तो आमच्या मिल्लासून आमचे होते एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते पुरवो प्लास्टिकाच्या गोणयांनी आमच्या शकुंतळा माईनी सांगासारख्या प्लास्टिकाच्या गोणयांनीच येत असा ते आम्ही काय करले यांना तिथून येताना आम्ही स्वीकार करल्याच लागतं अनिवार्य. आणि आधी एक लॉन्च घालीत होते आम्ही आंबे असताना ते कसले लॉन्च घालीत असताना पिंगाणी भरणींत आंबे मिठांत घालून थोईत होते त्यांतच आम्ही लोणच्या घालीत होते त्यावर तसं 3 वर्ष झाले तर हाळू होत नाही ते. आता त्याच्या बदलास
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಚೆ ಡಬ್ಬ ಎಂತ ಅಮ್ಮಸ ಕಸಲ್ असल्यारो बघुले कलर बಣ್ಣ बಣ್ಣचे बघुले सुंदर लायक दिसले तितलेच आमचे उद्देश त्या आरोग्य कसा असंदे कसाला असंदे त्या आमस नको तसली एक परिस्थिती असा आधी मीठ घालीत ते आम्ही पडगा म्हणत ते रुकाचे आणि लॉनचे काढून थोंचे थोडे लॉनच्या दिसाच्या खर्चाच काढून थोंच्या लॉनच्या एक रुकाच्या दक्कले एक पाळी होती त्यांत आम्ही लॉनच्या घालीत होत्या त्यातूनच काढून सारू करीत होतो तसली पद्धत आमच्या येत होते सांबार मसाला घालून ते एक सांबारडा म्हणून सांगत होता रुकोच्या कंपार्टमेंट असायच्या एकंत कोथंबरी एकंत तांसवी एकंत मेथी जीरा तसं घालून ते हे होत्या आता पूरसो प्लास्टिक फायबर प्लास्टिक तसलच यंत असा जागतिकीकरणाच्या ह्या म्हणताना कालाया तस्मै नमः कसं काल्यंत आम्ही तसं आहे त्यास ಹೊಂದುವನ್ जावलं लागतात त्यास कसलं ह्या म्हणताना आम्हीच बदलावणे होचं आहे कालाचे ಒಟ್ಟು आम्हीच बदलावणे होचं आहे एक अनिवार्यते असा नाहीतर आमच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं मस्त त्या वाईट असा आणि एक अदिल्य एक आहार संस्करण पद्धती आंबे गरेसला कणिले ते पुरं पिवळसे ते पुरं मिठाच्या पाण्यात घालीत होते त्यावर मत्तेचे मडकी नाहीतर मांड्यांत घालीत होते त्या हाळ होण्यासारख्या त्याच्यावर एक इरीत होणं त्याच्यावर एक धोंडात होऊन ते घट्टी धांपून कपड्यांनी बांधून ठेवीत होते ते 1 वर्ष झाले तर पावसाच्या दिसांनी ते आम्ही यूज करीत होता उपयोग करीत होता त्या आजचा दिस बोशा शकुंतला माईन सांगासारखे आमच्या पॉट्सन्स त्याचे रूचच गोत नाही खुशीने सांगता माझ्या घरी आंबे वास पिवळसे वास घरी सलव असा मी आता पेंटेन तासा झाले तर अम्माच्या घरसून त्या पूर हाडून मांडण्यात घालता आमचे पोडशो खात असं त्याचे गुर्तू असा आणि एक खुशीने सांगायला म्हणताना माझे दोघं चॅडवो आधुनिकतेस कंप्लीट विरोध होऊन असं ते जंक फूड खाणे आणि मालेवर सांगतं अम्मा सॉफ्ट ड्रिंक्स पिऊ नको आमच्या घरी सॉफ्ट ड्रिंक्स येणे फ्रीज असा दूध तरकारी थोले मात्र त्यात 1 दिवस आम्ही ज्यूस होंदे पाणी होंदे आम्ही थोंच्या नाही देवाच्या दिन तसं आहे का आमच्या घरी मी अनुकरण करीत तसा अज्ञानी होत असं अनुकरण केलं तर बहुशा आमच्या आरोग्याच्या वर तसला दुष्परिणाम जागतिकीकरणाने होईना म्हणून माझा अभिप्राय देव बरें करूं म्हणटा तुमकां गीता वागले आतां डॉक्टर नंदा पै आतां आमकां टीव्हीर सकाळीं उठोन पळयल्यार कशी भागू का म्हणून आमकां योग शिकयताची सकाळीं उठोन कसा खाव का खाली पोटार बसोवका नातल्यार सॅलड खाव का नातल्यार कसं की एक ज्यूस खंयच्याय कोथंबरी पाल्या ज्यूस घे न्हय आनी दूद घे घर दुद्या ज्यूस पिवका म्हणटाची मागीर दनपार मात जेवका एक वेळ शीत जेवका रात्रीची जेवच्या नज चपाती खाव का तूप खावच्या नज तेल खावच्या नज नातल्यार नारळेल तेल वायट म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ दिवस सांगून कसं तेल पुरा खावन आतां पास नारळेल तेलाक म्हाका शायल्याची सोडे तशेंच नमुनवार पुरा आमकां टीव्हीन तूं पुराय आनी तूं वॉट्सॅपान तुवें कितले जन ह्यो आरोग्य संबंधी मेसेज घालता म्हळ्यार खंयची खाव का खंयची सोड का कसल बदलची म्हणल्यार आमकां कळना तितले पुराय आतां आमकां जागतिकीकरणा प्रभाव जाला तशें आसतना बदल जावना आमी खावचे आहार वैज्ञानीक वेग आनी कसं आमगेलो मूढनंबी कसं आहार पद्दतीन तो म्हणून तुम्ही जाव तितले सान करून तो म्हळ्यार म्हाका परत कळोन वय म्हाका तो भिवयत वापस प्रश्न चेड घाल नाका जिता म्हळ्यार क्लिनिकांत यांचे काम कितले पण सांगल्यार वापस ಇದು ತಿನ್ಬಹುದಾ ಇದು ತಿನ್ಬಾರ್ದಾ सांगून ಕಡೆ म्हाका कंटाळ लागचो इता म्हळ्यार घर कಡೆ ಮೇಲೆ ಬಾಮ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಕ होय ಪುರ ಜನ म्हणचे ಹೇಗೆ ಸಪುರ ಆಗೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ म्हणू म्हणचे ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ म्हणून सांगून भारी कष्ट भागोचे तुम्ही सांगितले एक वेळ कसं म्हणा आजकाल टीनेजर्स आला तो ओबेसिटी प्रॉब्लेम मस्त असा इथं म्हणारी मेन इतले वेळ कसं उलयलींचे यांचे पुरा कारण आम्ही पोडी कशी शिला आम्ही सन्नासतानाची ती सुडगास केला रे परबे वेळा मात्र लायक रांदप वरला दिवस सिंपल कसं एक तांबळी एक उपकरी सार उपकरी एक कसं एक तरकारी उपकरी आणि एक दाडीताय नाव एक सारू अशी पर बायलिवे परबे पुळडीस दाखवून सूर 1-2 दीस पुट दाखवून बिब्बा इल्वे तेंडले इल्वे हे हाडलिवे ते हाडलिवे पुरय तशी कैकी एक वर्सा एक 10-12 दिवस गट्टी जेवण नामे 13 कार्तिक पुन्हा वायले सोयरेताची तेदन कसं की पुरा एक रस खाण केलं पुरा जना वंटिले खाल्ले चेरड वडाले जय दिवस आयलो त्या दिवस चांग जेवण वरल दिवस भारी साधारण जेवण सकाळी उठायलवे लायन पॅज शिजयली चेरडू पुराई पॅज वाळली उकडायची एक नॉनची घालय स्कूला धांवडायल त्या खावन दनपार एक गट्टी जेवण वापस कसं अशी मामुली शीत सुरय की उकडी की ताजे एक सार उपकरी ना उपकरी दळीत तशी पुराय गशी
कडग्याची सीझन आयला ताका संबंध पावले नाना नाही नमने तुम्ही आम्ही तेल खावेत की तूप खावेत त्याला खंडित खाव येतं ताका लिमिट असं कशी त्याला खावची ना म्हणून कशी म्हणारी त्याला तोंड खावची नाही आम्ही कसं पळा वैरेक ड्रॉप्स घालून खायनांच्या त्याला थेंबो घालून तशी खंडित खाव येतं पण नाका कितली तेल घाल येतं काही कुडत्यान रोखोच्या नज एक दोन तीन चमचे चढ म्हणारी एक 4 जणांची फॅमिली आजकाल खाव येतं कसले चुकी ना तशी अशी पद्धती रानपॅन मात्र एक राशी त्या लोकून पडणं घालचे तांगेला ಹೊಡ್ಡ रांदपाक गर्वंदा रांदपान तू हद त्याला मागीर तूप खावच्या ना जिवा म्हणून एक प्रश्न नेमगेलो तुम्ही तूप खावका तूप सोडू ना आजकाल खंय ते भिवून दवरला म्हणारी हे हांव खंयचे सायन्साक दुरूत ना आमकां मॉडर्न सायन्स जाय जे ताजी ओट आमगेल नेला संबंध पावेल सायन्स कसं ते आमकां सांगेल त्यात ते एक जिओलॉजिकल सिच्युएशन म्हण आसा भौगोळिक आहार पद्धती हे अमेरिकान तू मस्त वर्ष पुढे रिसर्च जावन ते एप्रूव ताई जाला अनफॉर्च्युनेटली ताका कसले मस्त प्रचार मेळणी त्या म्हळ्यार एगेन जागतिकರಣಕ್ಕೆ विरोध त्या म्हळ्यार तांदूळ खावच्या ना दोन्ही सांगता कार्बोहायड्रेट त्याल दिसाई हरवे त्याल चांग तांतूय आमकां दक्षिण कन्नडाच्यांक आमकां करावळींत आशिल्ल्यांक नारळाल त्याला बेस्ट त्यांची घाटवैरी कोण कोण वचून राबल्यांची की एक थंय मस्त वर्ष दाखवून दीस काडतर थंचे जनांग घाटवयचे जनांग तांणी नारळाल नाही आय मीन कडल्या तेल नावे सस्मा तेल तांणी यूज करका जाल्यार त्या म्हळ्यार तांगेल हव्याक ते धरता तेंचे आमी हांगा न्ही ती सस्मा तेल यूज केली म्हण जाल्यार आमगेल पाय एक वार वतन बाकी सूर जाताची पडोवका नावे हुमेच्या सूर जाताची नावे कांय पण एलर्जी सूर जाता त्या पर आमकां गोत्तच का जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली आमकां कोणेय सांगनाचे आमकां सांगची कसं रिफायंड ऑयल खायची त्याला अनफॉर्च्युनेटली डॉक्टर्सय त्यांनी त्यांची प्रोपगेट करताची डॉक्टर्सांक काही कसलंय आमगेले इंडिजिनस मेडिसिनल सिस्टम कसं असता जी नॉलेज ना देखून ह्या प्रॉब्लेम तुपा विषयी निमगेल तू तुपय तशीची दिसाक 2 चमची तूप मिनिमम कनिष्ठ कनीयसी मात्रा म्हणून आयुर्वेद सांगताची 2 चमची तूप प्रति एक जेवणाकी कणाकी आम्ही घालून घेऊ का स्नेहनाशी स्नेह म्हणा तूप नाशी आहार स्वीकार करून जे म्हणलेलेच आयुर्वेदान सांगला कसला म्हणारे आमगेल बॉडी फंक्शनिंग तू स्नेहान जेवच्या आजकाल कसला पुरा जनाक तू जॉईंट प्रॉब्लेम म्हणलं मस्त जनानं मॉडर्न मेडिसिनाच्यान सांगेल ऐकूचे तूप सोडचे त्याला सोडचे कडेर कसं जाता आर्टरीज हार्डन जाताची प्लेक्स आर्टरीसांत ब्लॉक्स येवच्याक वन ऑफ द रिझन इज लेस फॅट त्यांची होल अँड सोल म्हणावा लेस फॅट आणि आम्ही फॅट यूज करची ना म्हणून तू म्हणला बरी आजकाल मिळल त्यांनी भायर कोण कोण कसं ताका घालताची तयार करतना गोबी मंचुरी वॉट एव्हर इट मे बी इवन मसालो असो हॉटलान तो खाल्यार ताका कसं तेल पडतं म्हणून आमकां काही कळना कितली पण ती तळ्ळल तेल पडतं म्हणून आमकां कळना आम्ही घरान तू करचें तू त्या शुद्धी केन्नाय आसता ते आमी उडगास दवरता आणि एक ताजे मध्ये निमून सोड आता चेडूड मगे पूतो इसेरसून प्रोटीन खावचे दुसरी कसले खावचे ना आणि उकडं ताजी फुडली आन्सर दिता उकड तांदूळ सुरई तांदूळ आमगेले गावात सुरई तांदळांत अनेक नमुने आसा 60 दिसार वाडचे तांदूळ शेट्टीक बहुशा केरळ सायडाच्यान साधारण आयडी असता 60 दिसांत वाडचे तांदूळ एक मेळटा सट्टी तांदूळ म्हणटाची तो जिवा भारी चांगू शिच्या भारी वेळ धरता जाल्यार तांत भितर आसची तितले कसं लो ग्लायझेमिक इंडेक्स म्हळ्यार ते जीर्ण जातना ब्लडाक मस्त स्लो जावन ग्लुकोज सप्लाय करता कसं स्लो रिलीज म्हणांचे आतांची टॅबलेट्स येत पळय SR टॅबलेट्स म्हण सांगून खंयचे एक टॅबलेट येता SR म्हळ्यार ते स्लो रिलीज लॉंग ऍक्टिंग इन्सुलिन म्हणांचे तसं नमणारी उकड तांदळांत ते गुण आसा आणि सट्टी तांदूळ सुरई तांदूळ तो तांबडो आसता नावे काळ आसता जाल्यार तो उकड न्हय सुरई तांत भितर ते गुण आसता उकड तांदूळ डेली युजाक भारी चांगू समा शिजून आसता अर्दंबर्द शिजोवन अर्द बाण घालचे न्हय ते लो ग्लायझेमिक इंडेक्स देखून इवन डायबिटीस आलांतूय ओबेसिटी उणी करूक तू म्हाका पेटयल क्वेश्चन्सान तें एक आशिल्लें ओबेसिटी उणी करूक म्हणून उकड तांदूळ सर्वश्रेष्ठ नेक्स्ट उकड तांदूळ सर्वश्रेष्ठ म्हळ्यार इतूतले खावचे न्हय हदा प्रमाणार उकडी जेवका जाल्यार ते मस्त एक नमने रेग्युलेटेड लेवलार ब्लडाक ग्लुकोज सप्लाय करता जीर्ण जेवच्याक मस्त हळू चंद जावन जीर्ण जाता जाल्यार ताजेन ग्लुकोज सप्लाय करेक्ट कंट्रोलार आसता मागीर गोव नंचणो तूं मिलेट्सा बागी सांग म्हण म्हळालें मिलेट्स कसं म्हळ्यार आमगेल देशांत आमगेल आहार पद्धतीची श्रेष्ठ मिलेट्स आम्ही साऊथ केनराच्यान खंयची उपयोग कोर येता म्हळ्यार समा सांगता जाल्यार नंचणो आनी एक बार्ली ते दोन्ही तंपू मिलेट्स वर्लल पुरा मिलेट्स उष्ण आम्ही साऊथ केनराच्यान कोस्टल लाईन आशिल्ल्यान यूज करची मिलेट्स खंयचेय न्ही की सुमार जन मेगेला झगडी मारलेले आसाची क्लिनिकांतू
जाल्यार कन्विन्स जाला लेसची मिलेट्स ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ಚೇಡು ಖಾವನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿಂದದ್ದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿಂದು ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೋಗುವವ್ರು ನಿಮ್ಗೂ ಕಸಲ್ ಡಯಟ್ खातो म्हणून पुरा एका बाहेर येता हे कल्प्रिट्स पुरे ओके ओके आम्ही आता आणि जागृत घेऊ का आम्ही म्हाका बड्डी घेवन येता ओके असो कॅन यू सॉरी इम्पॉर्टंट हे म्हणा जन अगत्य तसले म्हाका एक दोन्ही निमेश दी तितलेची आम्ही म्हणा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जावन मेगेल हांव कर्तव्य करू का म्हाका भारी खुशी राहिला हांव कसं म्हणा लायक एक सब्जेक्ट दिला म्हणून सांगून आम्ही हे कसं अवेअरनेस हाडोका हांगा आमी इतली जन आसताची आमी आयकलांची आमी इतली पुरा चर्चा केला हे भायर वचून सांगका असल पुरा विषय खंयची चांग म्हूण सांगून फेसबुकारी हाजेरी ताजेरी ते संवाद म्हणून एक चॅनल आसा तांत भितर ती डॉक्टर HS प्रेमा म्हणून ती मस्त लायक उलयता ते पुरो आयकूं का तसल विशय कसला म्हळ्यार आमगेले नेलाचे आहार पद्दती खंयचे ते आमकां चांग आमगेले वेगळे नेलाचे आहार पद्दती आमकां केन्नाय चांग न्हय आमगेले भारतांतूची काश्मीरा दाखून कन्याकुमारी ते मस्त ते समय 10 किलोमीटर एक चेंज जाता भास वेशभूषा प्रत्येक आहार पद्दती जाल्यार आमी अनेक लाल खंय की जिबे रुचे खातीर एक पण दोन पण खावे तर चुकी म्हणा जाल्यार आमी आमगेले वापर का केन्नाय तंतशी बुदन काय मागीर काम ओबेसिटी अवॉइड करू का बेस्ट खंयचे म्हळ्यार काम करचे आमी कितली खाताची म्हणाल मुख्य कशी की कितली जिरयताची म्हणाल तितले मुख्य चेडवांक सान दाखवून आंग म्हणू शिकू का सान सान जबाबदारी जायत डॉक्टर नंदापै धन्यवाद तुमका आणि आता आमगेल नेलाचे खाऊ का आमगेल संस्कृतीचे म्हणून म्हणले ताने आता गीता सी किणी तुम्ही आमगेल वासरी म्हणलेले तुमगेल मस्त पुस्तक आयल्याची तुम्ही सांगा आमगेले एक कोंकणीचे गेलेले एक सांप्रदायिक खाणं जेवण पुरा आसा जाल्यार आत्तां आमगेल वर्डीक म्हणजे तूं म्हाका बाकीच्या ल्हान कसं म्हणगोत ना GSB हान तूं वर्डीक म्हणजे म्हळ्यार उत्तर भारताचे पुलाव आणि सगळी कसं रोटी रुमाली रोटी पनीर नक्क नातील पुराय गरम मसाले हंतू जेवचे नाका दिसता वळेव न्हू येता तशें जाल्यार हे आमगेले सांप्रदायिक रांदपा वयरी हे आधुनीक हाजे पुराय प्रभाव आनी ताजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಸೂನು ಬಗ್ಗೆ ಚಂದಕೊನು ಗುಟ್ಲಾವನೆ ಕೈತ್ करे विषय बरो आसा सांप्रदायिक आनी आत्ताचे विशयाचेर मध्यंतर एक विषय सांगचो सांप्रदायिक म्हणटाना आमगेले उडगा सादारण एक 60-70 वर्सां फुडें वचचें पडटा कित्याक म्हळ्यार हांव त्या कालाचेर रांदप केलां हे कालार रांदप करता ते एक कूड कुटुंबांत एक पातळी रगडो एक राकडाचे एक रान्नीपेट म्हणटा एक ताका एक वायल तांतूं केन्नाय एक इडलेचें पेडावण हिंगा चटणी मातशें म्हळ्यार कॉम्बिनेशन पुराय नमुने कॉम्बिनेशन आतां खोट्टो म्हळ्यार ताका एक ताजे जाल्यार एक हिंगण तैल म्हणून फुडी करता आशिल्ल्यांची तशेंच शेवय करतना रोस करचो उंडी करतना ताका कितें गोड्डा रवू करचो म्हळ्यार असं सगळें कॉम्बिनेशन आशिल्लें बरे रितीन चलता आशिल्लें तशेंच थोडे कालान कितें जालें म्हळ्यार आतां आमगेले आवय काला साकून आमकां येताना तांणी कसं म्हणलें कालाचेर आमकां प्रकृतीन दिलेलें तसलें कसं तें पान आसा तें आमी काण घेवन ताजे उपयोग जर केले आमकां आमगेल्या देहाक प्रोटीन इता म्हळ्यार आमगेले सगळे प्रारंभ जावचो आषाढ एकादशी उपरांत इल्लेशे पावस येता तंतय तंपू आसता आषाढ एकादशी देखून प्रारंभ जालेले तेरापाना ते गजबज म्हणून करताची असं सगळे विषय आमकां सांगिल्लो असं तेरापान उपयोग करताची सान्नाकोट केले हें केलें मस्तीतलें रांदप आसा अशें जाता वतना काल बदल्लो टॅक्नॉलॉजी वाडली मनशाली स्थितीगती बदलली आयलो असलो मार्गी आमचे वासरीक परिकर बदलले बदल म्हणटाना आमचे कितें कोंकणीचे रांदपाचे रूच ते कमी जाले आनी कोंकणीचे रांदपाचे परंबळू खंय तरी गेलो पेड्यार गेलो ना आनी आमचे सांबार्डे ते सायडीन गेले आनी दुसऱ्या वाटेन नवीन कितें फॅक्टरी प्रारंभ जालो सगळे पिट्यो ते हाडून रांदप करप हे सगळे कितें ना
अशें म्हणटाना आमकां कितें जालें, आमी दोनूय लोकांक बॅलन्स करपा जाय. एक मध्यंतर, एक वाट सोदचे गरज आमचेर पडले. म्हणजे कोण ती आवय आसा तिणें भुरग्याक शिकोवचें. एक सान इन्सिडेंट सांगता. एक परदेशान आयिल्ले एक नातवाक तिजे आजी कोण आसा ते रडत आशिल्ले. तिका राग आयलो. थंय तर उंडेचे एक प्लेट आशिल्ले, ताजे एक धाकटो कुडको काडून तोंडान घाले, रड बंद कर म्हणून. खरें सांगू, ते रडणें बंद केलें भुरग्यान आनी सांगलें, हांवें पळयलें म्हज्या दोळ्यान, ग्रँडमा, आय वॉन्ट दॅट बॉल. म्हणटा आमचे कितें संस्कृती आसा, ताजे जिणीन आसा, ताजे जिन्सान आसा, ताजे बापायन काला. म्हणटकूर आमचे कितें फॉर्मूल आसा त्या खाण जेवणाचो ताज्या आंगान आसा, पूण ताका ताज्या आवयन खावयलें ना. ते आमी खावचें गरजेचें आसा. म्हजें मत अशें आसा, आमी कितें आतांचें कितें जागतीकरण जालां, हें सगळें वेगळें जालां आनी कितें आतां पिझ्झा म्हणटा, बर्गर म्हणटा, कितें खावंक नजा. हांव अशी म्हजें मत ना, खावं शकता, पूण ताजे 100 तुलो 20% खावं शकता. तुमचें आरोग्य कितें बरें आसूंक जाय, 20% खावंक शकता तुमी. आनी उरिल्ले 80% आसा न्ही, ते सगळे सांप्रदायिकाचे आमचे खाण जेवण इतलें आसा ते तुमी खावचें गरजेचें आसा, अशें म्हजें मत. हाका लागून हांव सगळ्यांक आवयंक जावं ताजे हांकां सांगता कितें, आतांचे सगळे हे सुद्दां तांकां खावंक दिया, पूण आमचे सांप्रदायिकाचे कितें खाण जेवण आसा तें तांकां शिकोवचें गरजेचें आसा. तें तांकां करून दिवचें. म्हणून म्हाका दिसलें आमी भुरग्यांक हें शिकोवचें जायना, तांच्या आवयक शिकोवंक जाय. म्हणून हांव 5 पुस्तकां काडून हे सगळे विचार तेतून घाल्लो आनी फुडें वचपाचें अशें म्हजें मत वाडलो. देव बरें करूं म्हणटा. जालें न्ही तुमचें? हय. आतां कोंकणी वासरे वैरी जागतीकरणाचे सवाल कसले म्हळेले आमगेले ते सहजन भयण्यांनी विविध आयामांनी तांणी तांगेले चिंतन तुमगे मुखार दवरलेलें आसा. कोणेय कसले सवाल विचारचे आसा की? असले जगदीश पै तुमचे सवाल आसा? आम्ही 4 वरांचेर टी ब्रेक चा दिजे म्हणून चिंतलें, पण वासारेन दिलें रेडी जातना लेट जालें, तशें देखून 4:30 जाल्यांत ते करना माफ करचें. आमची वसरी जागतीकरणाची सवालां ह्या विशयाचेर अपुरबायेचे चर्चा चलोवन वेल्ल्या मॉडरेटर श्रीमती शकुंतला आर्किनी आणि तिच्या सगळ्या पॅनलिस्टांक फ्लोरिन रोज, श्रीमती गीता वागले, डॉक्टर नंदा जे पै, श्रीमती सुमती पै, श्रीमती सुचेता नायक आणि श्रीमती गीता सिकनी हांकां समेत तांकां दोन्ही संस्थेच्या तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो अकाडमीचो अध्यक्ष तशेंच सदस्य गुरुमूर्ती विशेट तांकां बूक दिवन मान करतली. आनी मोगचनो ये कार्य संपतस 10 मिनिटाची टी ब्रेक आम्ही दितले. दयकन तुम्ही थंयसर भायर वचून च्या आनी खान आसा ते घेवन येनय वच येता तेनय वच येता. पूण आतां 4:30 जालीं, 4:30